नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। वेदश्रीच्या आत्महत्या केशीन मडगावच्या कोर्टान वेदश्रीचो घोव माय मावाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो, मात अजूनही एकल्याकूय अटक ना। मुख्यमंत्री म्हणटा आरोपींचो पत्तो ना। छत्तीसगडातले कोळशा खणीचेर आयडीसीन केल्ले कबलातीन स्कॅमाचो आरोप। मुख्यमंत्री म्हणटा कामत सरकारान नेम मोडले आसुये, सध्या गोयाक जाय वीज, सीबीआय करता चौकशी। धवळीकराचे हिंदू राष्ट्राचे वक्तव्यावेल्यान विधानसभेन बोवाळ, काँग्रेसीन मागले स्पष्टीकरण, सरकार ओग्गी, काँग्रेस विरोधकांचो बहिष्कार। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस म्हणटा भारत हिंदू राष्ट्रच। ऑगस्टाचे सुरवेक सरकार हाडटा मायनिंग धोरण, मायनिंगातल्या घटकांचो जॉब सेक्युरिटीचो विचार। 4 सप्तका भितर सगळ्यांक आधार, पॅकेज न्हयकारिल्ले केशींचो फेरनियाळ। आणि अच्छे दिन आयले, कदंब बायपासाचेर आयआयटी एम्साक जमीन, मिनाचे ऑक्शनातलो पैसो येवजण्यांक पुरो, पेट्रोल डिझेल वाडयता, मुख्यमंत्र्याची विधानसभेक जाप। खबरो विस्तारान। वेदश्रीच्या आत्महत्या केशीन मडगावच्या कोर्टान वेदश्रीचो घोव माय आणि मावाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो। वेदश्रीची घरची फाटले 10 दीस जाले मेणकुऱ्या ताचे मूळ घरातूच आसात म्हूण वेदश्रीचो देर सांगता। पुलीस आनी सरकार ती खंयच मेळना म्हूण कोर्टाक आनी विधानसभेक सांगता। वेदश्रीच्या आत्महत्येक 10 दीस जाले, पुलिसांनी अजून कोणाकूच भितर वडयल्लो ना। गृहमंत्री पर्रीकारूय म्हणटा पुलिसांक खंय आरोपींचो अजून पत्तो लागना। 19 जुलय उपरांत पुलिसांनी आरोपींक सोदपाचो यत्नूय केल्लो ना। वेदश्री परबाच्या आत्महत्या प्रकरणात आरोपी घोव योगेश परब, माय आणि मावाक मडगावच्या कोर्टान अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो। वेदश्रीच्या आत्महत्येक 11 दीस जाले, पुलिसांनी अजून कोणाकच अटकूय केल्ली ना आणि समन्सूय काडिल्ले ना। वेदश्रीचो घोव आणि तिची माय आणि माव वेदश्रीक पिट्टाली असो आरोप वेदश्रीच्या आवय बापायन केल्लो। इतले मजगती वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन वेदश्रीचे केशीचेर घाल्ले लक्षवेधी सुचोवणेचेर गृहमंत्री पर्रीकारान विधानसभेन लेखी जाप दिली। सरकार म्हणटा पुलीस आरोपींक सोदतात, तिगूय आरोपी तांच्या फातोड्डेच्या घरानात। पुलिसांक अजून आरोपींचो पत्तो लागना, तपास चल्ला। पूण 19 जुलय उपरांत पुलिसांनी आरोपींक सोदपाचो यत्नूय केल्लो ना। काँग्रेसीन कामकाजाचेर बहिष्कार घाल्ल्यान लक्षवेधी सुचोवणी सभाघरांत चर्चेक येवंक शकली ना। Honorable Additional Session Judge has today rejected the anticipatory bail applications of Mr. Atmaram Parab and 2 others. Now we have to see what are the options available to us, probably go to the High Court. वेदश्री परब आत्महत्या प्रकरणात पहिलेच फावट आरोपी परब फॅमिलीचे लोक मिडिया मुखार आयले। वेदश्रीचे देर मडगांवां मिडियाकडेन उरलेले। वेदश्रीच्या आवय बापायन केल्ले आरोप तिच्या देरांनी न्हयकारल्यात। तिचेर रीण काडपाक कोणेच दबाव हाडिल्लो ना। चली जातकच तिका त्रास केलो म्हणटा ते फट, अशें सिद्धेश परब आनी सर्वेश परब म्हणटा। लोन आमी काडपाक फोर्स करताले म्हण तुमकां अजून दाखोवपाक जाय सॅलरी सर्टिफिकेट्स काडलेली न्ही। आतां हांवेंय लोन आमी नुवें घर बांदता, सो घर म्हणजे असेच आम्ही प्लॉट वगैरे घेतला तो आम्ही तिघांचे सेपरेट टाकलेलं आहे, सेपरेट माझे सेपरेट सगळे आणि 5 लाख लोन आता काडपाक प्रेशर घालताले म्हणटाले ते। आमी वयल्यान तिगे भावन परतून आमी लोन काडले 10 लाख गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकान। आमी सी गोवा बायलां आदी एका समजा लोन काडटलीच, 3 लाख तेणी लोन काडलेले पर्सनल लोन ते बीन प्लॉटाक लागून काडले आणि 5 लाख खंयचे लोन काडटली ती सॅलरी तितली कमी आसली, तिका 10,000 सॅलरी मेळटाली। ती म्हणटा की ते चेडू जाले म्हणून हॅरस करता। सो एकाय चेडू आसा, आतां तुमकां फोटोज दाखोवपाक येता, इतले आमी तेंचे कडेन बरे आसताले। आवयले आमी 3 जाण भाव, आमचे डॅडी आनी मम्मी चेडू जाले म्हणून इतले खूश जातले। आरोपी योगेश परब आनी वेदश्रीच्या माय मावांक खंय पुलीस सोदतात, मात ते हाताक लागिल्ले नात म्हूण पुलिसांनी कोर्टाक सांगला। वेदश्रीचे देर म्हणटात सगळी फामील मेणकुऱ्या घरा आसा, थंय कोणूच सोदूंक येवंक ना। गिल्टी जाल्यार तुमी पुलिसाक कित्याक मेळना? कायद्यात कित्याक? आमी हे आमचे नेटिव्ह प्लेस आमगे बिचोली मेणकुऱ्या, सो थिंगा येवपाक येता, पुलीस इन्क्वायरी करपाक येता, नो प्रॉब्लेम। सो थिंगा आसा आमी, अजून थंय कोण पावोकूच ना। देर म्हणटा वेदश्रीन आत्महत्या कित्याक केली ते कळना, तिका कसलेच त्रास नाशिल्ले। वेदश्रीक मोडणे मारतले पूण ते बरे जाल्ले अशें वेदश्रीची आवय बापूय म्हणटात। पूण वेदश्रीक मोडणे मारताले ताचेर उपाय चलताले म्हूण देर उलयतात। एपिलेप्सी तिका सो थिंगा ट्रीटमेंट चलता तेजी, सो ब्रेन मॅपिंग बीन थिंगा मेंटल इलनेस
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. छत्तीसगडातल्या कोळशा खणीची कबलात करताना काय गजाली नेम मोडून जाले आसुये, पण गोंयाक सध्या विजेची गरज आशिल्ल्यान सरकार त्या वेव्हाराची चौकशी करूंक सोदिना म्हणून मुख्यमंत्री परिकार उलयला. वर्स 2008 IDC वरवीं पावर डेव्हलपरा कडेन कबलात करताना स्कॅम जाला म्हणून रोहन खंवटेन विशय काडिल्लो. दिगंबर कामतीचे सरकारान हो वेव्हार जाला. हे वेव्हाराची भितरले भितर चौकशी करूं येता. तेन्नाच्या सरकारान IDCक मदीं कित्याक घाली ती कळना. सध्या CBI हे वेव्हाराची चौकशी करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. कोल ब्लॉक अलॉटमेंट हो एक नॅशनल स्कॅम जावन आसा. 2008 स्पीकर मार्च म्हयन्यान गोवा IDC गेट्स अपॉइंटेड एज अ नोडल एजन्सी फॉर द कोल ब्लॉक स्कीम. 70 रुपीज जो आसा पळय तो रॉयल्टी टू द IDC. आमकां ते कोळसो दिण्या बदल त्या कोळशाच्या बदलान 250 मेगावॅट पावर दिवपाचें एग्रीमेंट आहा. कोळसो काडटलो पळय तो सादारण म्हाका दिसता 5 मिलियन टन पर्यंत कोळसो आहा. त्या कोळशांच्यान आमकां 250 मेगावॅट पावर जी मेळटली ती एट अ लोअर म्हणजे 2 रुपया 54 पैसे रेटीन मेळटली. NMDC's authority has been withdrawn and it is now been given to, if I am not mistaken, Gujarat Mineral Development Corporation. We are paying 14% ad valorem on the rate to Chhattisgarh government, plus we are giving them 37.5 megawatts to Chhattisgarh government because we are getting the thing. Speaker sir, हातून म्हाका विचारपाचें आसा, हातून हे सगळे नाही I'll just ask the question, मागीर तुमी सांगात. म्हाका विचारपाचो आसा, येदो व्हडलो जो इश्यू आसा इतलो सायलंटली कित्याक हँडल जाला? Because I am making a charge that there has been some issues in this which I will give to Honorable CM. There is a scam, I can say, in this particular coal block issue with the earlier government. We have handed over all files to CBI. Supreme Court is monitoring. We are waiting for this mining lease. Once the lease is signed, within 2 months, I think 2 to 3 months, the power will be delivered to us. Hanga Sudha, let us do an internal inquiry if you want. I will carry out that internal inquiry. जाल्यार हावजाची एक कमिटी करूं येता. लेट देम गो थ्रू इट, और पब्लीक अकाउंट्स कमिटी आहा किंवा आनीक खंयची आहा, लेट देम गो थ्रू इट. आय हॅव नो ऑब्जेक्शन टू इट. म्हाका फाल्यां पावर जाय. इफ आय गो इन टू ऑल स्मॉल थिंग्स, there might be some procedural errors also. I agree with you, there are procedural errors. I am aware of the issue. But if I go into it now, after investment of 601,000 crores, it is we who will suffer more than the other party. आता तो म्हणटा ते बरोबर म्हणटा, तो तुका सांगिना. अरे हांव पयलीं गव्हर्नमेंटाचो एका जाग्यार कितले उलयतले रे आता गांवठी भाशेन सांगता. आता घेऊया एक विराम.